vibrant Dindi was held during the Vasco Damodar Bhajani Saptah, with 5 groups parading along Swatantra Path singing bhajans. The colorful floats and large crowd reflected Goa's rich spiritual and cultural tradition. The procession ended with prayers at Damodar Temple. गाडेकर समिती श्री ओळेश्वर गोपाळकृष्ण संस्थान मुंडवेल वाडे हांगसून आमचो जो पार आसा तो पार आमचो रातचो 11 चालू जाता आनी मागीर तो हांगा म्युनिसिपल गणेश मंडप हांगा आमची बैठक आसता. ती बैठक जातकीर हाजे नंतर आमी सकाळी 3 ते 4 वरांचेर हांगसरल्यान भायर सरून मागीर दामोदर बाबाच्या देवळान आमी पावतले आनी ताजे नंतर आमची दिंडीची ते समाप्ती जातली. गाडेकर समिती म्हणजे आमचे फाटल्या 100 वर्सांचो इतिहास आमचो आसा. कारण आमचे जे आशिल्ले पूर्वज जे आशिल्ले जे जाणटे आशिल्ले ते बैलगाडीवाले आता ते कोण उरले ना खरे, पूण तांचे जे वंशज आसा ते सगळे व्हडा उमेदीन आनी हे कशे आमी ते हे चालू दवरल्या, प्रथा चालू दवरल्या आनी ती प्रथा आयज पासून चालू आसा. तशेंच आमचे एक सुंदरशें देवूळ म्हणजे श्री ओळेश्वर गोपाळकृष्ण संस्थान जे मुंडवेल वाडे हांगा आसा. हे मंदीर हे गाडेकर समितीचे मंदीर पयलीं आनी थंय गोरवांचो जो ओळेश्वरा कडेन गोरवां जी बसतालीं ताका लागून आमकां प्रसाद जालो थंय गोपाळकृष्णाची मुर्ती प्रतिश्ठापना करपाची म्हणून. ते 1982 सालान थंय आमचें देवूळ जालें आनी ताजे नंतर त्या देवळाचो जीर्णोद्धार 2017 वर्साचेर जालो आनी आतां नवीन मुर्तीची प्रतिश्ठापना केल्या. तेच आमचें मूळ अशें आमचें गाडेकर समितीचें थंय हें आसा, स्थान आसा. सगळ्यांत पयलीं सप्तकाचे उमेदीत परबी जेन्ना पासून हांगासर दामोदराच्या देवळान सप्ता करपाक सुरवात जाल्ली तेन्नाच्यान हे पार ही करपाची प्रथा आयज पर्यंत चालूच आसा. कितली वर्सां जाली ती खबर ना, आमी तेन्ना जावंक नाशिल्ले, तेजे पयलींच्यान आसा. पण ही प्रथा आमी सगळ्या पारवाल्यांनी चालूच दवरल्या. आमी सुरवात करता म्हणजे शशी कुटवळकर म्हणून आमचे एक सभासद आहा, तेंच्या घरांतल्यान आमी नारळ दवरून थंयसर सांगणे करून सगळे जाण थंयसरल्यान पार भायर काडटा आनी ते हाडून पयलीं आमी म्युनिसिपालिटी आसा पळय थंय पयलीं दवरून आमी थंयसर भजन करताले. आतां गेल्या वर्सा पासून आतां आमकां दामोदर देवस्थानाचे कमिटीन स्टेज प्रोवायड करून दिल्ले आहा. त्या कारणान आतां पयलीं आमी म्युनिसिपालिटीच्या समोर बसताले, ते आतां म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्या अर्दान बसता आनी आमकां टायमींग तेंच्यांनी 7 ते 11 पर्यंत दिला. त्या प्रमाणे आमी ह्या वर्सा 7 ते 11 पर्यंत आमचे भजनी कलाकार हाडले आनी ते भजन करून आमी आतां जाले. तेच्या उपरांत आमचे दुसरे पारवाले बसले. आतां तशेंच तेंचे जाल्या उपरांत वर्स पद्दती प्रमाणे आमी जशे लायनीन देवळान नाल्ल दिवपाक वयता पारा वांगडा आनी दिंडी वाजत गाजत वता, तशेंच आमचो जेन्ना टर्न येतलो पळय तेन्ना आमी आयज तो नारळ घेवन दामोदराच्या देवळान तितल्यानी ते सांगणे करतले आनी मागीर आमचे थंयसर पाराची सांगता जाता. वास्को जेन्नाच्यान सुरू जालो तेन्नाच्यान आमच्या समाजाचो ह्या पारान सहभाग आसा. आज जवळ जवळ 126 वर्सां जाली आमचो हो पार ह्याच्या वर्सां पासून आमकां येता. आमी दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचो पार जेन्ना सुरवात जाली तेन्नाच्यान ह्या सप्तकांत आमचो सहभाग आमी घेत आसा. आनी आमचे सांगपाचें म्हणल्यार आमी सुरवाती पासून ही चित्रां करीत आसा. आमच्या घरा कडेन पयलीं सगळ्या पारांची चित्रां करताले, पूण आतां सद्या युग मातशें बदलना, तांत्रीक युग आयिल्लें आसा. सगळे जाण ऑटोमॅटीक पद्दतीन करतात, ताका लागून सगळे जाण भायल्यान चित्रां हाडटात. पूण आमी स्वता हे आमच्या घरानूच आमी जावन स्वता हे करतात. आनी आमची जी परंपरा आसा म्हणजे पयलीं आमी फक्त चिकट मातयेची चित्रां करताले आनी हालचाल करताले. आमच्या समाजान पयले हालचाल चित्र करपाची आमी सुरवात केली आनी मागीर आतां बाकीचे समाजाचे लोक हे आमची चित्रां करतात. माझे नाव गणपत पुंडलिक परमेकर, वास्को नाभिक समाज. आम्ही आता पहिलीपासून सप्ताक साजरो करता आणि आमचो ह्या सप्तकात सेकंड नाही पाराचो मान पहिलवाले सेकंड नाभिक समाज आम्ही. आणि आता आमचे भुरगे वावरतात पहिली पेक्षा आम्ही आता बरे करतात आणि ह्याच्या मुखार आम्ही बरे करपाची अशी इच्छा धरून वावरता. आमच्याकडे फंड आमचो आणि बऱ्यापैकी आम्ही फंड जमा केला आणि त्याच्यात आम्ही एक करता आणि पूजाय करता आम्ही 19 डिसेंबराक दामोदर देवा पहिली करनासले. आपलो समाज एक गावचो बरें कितें तरी मुखार घडचे ह्याच्या करता आमी करता.
म्हाकाच तरी आतां जवळ 35 वर्सां जालीं हे पाराक हांव पार्टिसिपेट जाता. हो पार जावन आसलो पैलवाले कामगार संघाचो MPT. ताजे पैलवाले म्हणजे आमचे एक सिव्हिल डिपार्टमेंट आशिल्ले, ताजो एक भाग आशिल्लो ट्रॅक सेक्शन. तितून हे काम पैलवाले म्हळ्यार गँगमॅन म्हणजे आमच्या रेल्वेच्या रुलाचेर ते साफ सफाई करताले. आनी तेणी हो 124 वर्सां पयलीं हो पार जो आसा तेजी स्थापना केल्ली आशिल्ली MPT पैलवाली कामगार संघाच्या ह्या नांवान. आनी तेन्ना ते एक जाणटे जणू बुजगर आशिल्ले, बरे ज्ञानी आशिल्ले. आनी तेणी एक कसलीय सेय करनासतना एक मोठ्या धोरणांतल्यान तो पार आमचो साजरो केल्लो वयतालो. आनी काळांतरान जशे जशे रिटायर जाता तशे तशे MPचे जर आमचे ते मेंबर आशिल्ले ते तर पयस जावपाक लागले. आनी पूण पयस जावन एक करता आमी कसलीच हे पेक्षा जण आसता आमचे भुरगे आशिल्ले तरणाटे जे नेवे जे जॉयन जाले. पैलवालेचे थोडे गँगमॅन म्हूण आशिल्ले आनी प्लस आमी जे एम्प्लॉई आशिल्ले तांणी एकठांय येवन हो पैलवाले कामगार संघाचो पार जो आसा आमी तसोच कंटिन्यू दवरपाचो निर्णय घेतलो. आज पर्यंत मोठ्या धडपाक्यान धुमधडाक्यान उमेदीन आमी जे सगळे यंग जनरेशन जे आसा, यंग जे रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा MPTन ते बरे धुमाक्यान बरे वेगवेगळे कार्यक्रम जे एक नामवंत अशे गायक कलाकार बॉम्बेचे पुण्याचे अशे आमी हे पाराक आमी आयज पर्यंत हाडटात. ह्या वर्सा तर आमी कोल्हापूरच्यान अनर्व भोवा म्हणून एक युवा कलाकार ताका निमंत्रीत केल्लो. तशें गोंयचे एक अंकिता नायक ही कलाकार गायिका आशिल्ली. आनी एक आमचें एक वेगळेपण म्हळ्यार एवरी इयर आमचे गोंयचे हाडूं जावं भायले हाडूं म्हणजे आउटसायड गोवा हे गायन जें आसा पैलवाले कामगार संघाचें खरोखरच लोकांक थंय आवडटा. आनी खरेंच आमी लोकां कडेन आमकां एक बरी शाबासकी मेळटा पयलो. आनी आमचो एक मान आसा ह्या हितून सप्तकान एक पैलवाले कामगार संघाचो जो पार आसता तो पयलो एंट्रन्स आसता, ताका एंट्री आसता. ते एक बरी खुशेची गजाल आमकां आसता. आनी तसोच आमी एक निर्णय घेतलो आसा की हेच फुडें पयलीं आमी जे सगळे एकठांय जावन भुरगे जे रिटायर्ड जाता तांकां सुद्दां आमी सामावून घेवन जे आमचे प्रेझेंट जे एम्प्लॉई आसा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी मुखार आमी चलोवपाचो आमी तो निर्णय घेतलो आसा. हे सांगपाक बरें खुशालकाय भोगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.